आयज आमी जरी वाचून पळयत जाल्यार जायते कोरोनाचे केसी वाडलेले आहा आनी डेली आमी जे हेल्थ बुलेटिनान पळयतात जायत्यो केसी हांगा डे बाय डे वाडत आसा। खंय तरी आमी 800-900चेर पावलेले आसा आनी ही एकदम भिरांकूळ परिस्थिती आहा। पूण जायते हांगा जरी मार्केटान पळयत जाल्यार जे फ्रूट वेंडर आहा, व्हेजिटेबल वेंडर आहा, ते फूल फ्लेज चालू आसा। खंय तरी एक रोख घालपाची असो यत्न करपाक जाय अशें लोकांची मागणी आसा। जायते नॉन एसेन्शियल जी दुकानां आसा म्हणजे खंय तरी एक कोण खेळणी विकतलो आनी हे असली दुकानां सुद्दां चालू आसा वास्कोन, सो खंय तरी ती बंद करपाची अशी लोकांची मागणी आसा। खंय तरी थोडे लोक अशें चिंतता की हे जे स्पायक आसा रिसंटली जे स्पायक जाला इट इज कनेक्टेड टू इलेक्शन, म्हणजे जे प्रचाराक भोंवताले कॉन्टेस्टंट तांचे बरोबर 8-9 लोक एकामेकांक घेवन सगळे घरांनी वताले आनी खंय तरी हाका लागून कोरोनाचो वाड जाल्लो आसा अशें लोकांच्या मनान असो दुबाव आसा। पूण सत्य परिस्थिती अशी आसा की जे वास्कोन आयज हॉस्पिटलां आसा म्हणजे जे आयडेंटिफायड हॉस्पिटल आसा म्हणजे चिखली हॉस्पिटल जे आसा जावं MPT हॉस्पिटल जे आसा जावं SMRC आसा थंय खंय तरी फॅसिलिटी करून दिवपाक जाय अशी लोकांची मागणी आसा। खंय तरी ऑक्सिजन कमी पडटा जावं खंय तरी गादयो कमी पडटा, खंय तरी बेड्स कमी पडटा। आतां थोडे लोकांचें अशें म्हणणें आसा की जे लोक मेल्या खंय तरी तांकां एक व्हेंटिलेटर फॅसिलिटीची गरज आसली आनी खंयच्याय हॉस्पिटलान कितले तांच्यांनी ट्राय केलें तरी आसतना तांकां एक चान्स पडूंक ना आनी ती फॅसिलिटी अवेलेबल ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा। एका वटेन वेगळे वेगळे हेल्थ सेंटरान आतां किटां दिवपाक चालू केल्लीं आसा। वास्को अर्बन हेल्थ सेंटर जावं चिकालीम अर्बन हेल्थ सेंटर जावं हांच्यांनी किटां दिवपाक चालू केल्लीं आहा। पूण जायते लोक अशें दिसून येता की एक फॅमिलीन जरी 5 पॉझिटिव्ह आसा जाल्यार ते लोक 5 किटां मागूंक सोदता आनी खंय तरी हाका लागून लोकांक किटांची शॉर्टेज जाल्ली आहा। जे ऑक्सिमिटर आसा जावं जे मास्क आसा एक फार्मासीन जेन्ना तूं एक मनीस वता ते सद्याक अवेलेबल ना जावं ताची रेट एकान डबल आसा। सो खंय तरी हाजेर एक रोख घालपाची आसा आनी जे हेल्थ ऑफिसरान जेन्ना आमी उलयले तांच्यांनी सांगलें की जरी एक फॅमिलीन समज 2 जावं 3 पॉझिटिव्ह लोक आहा तांकां एक कीट घेवपाची आनी 3 कीट घेत जाल्यार दुसऱ्या लोकांक त्रास जातले अशें तांची मागणी आसा। एका वाटेन जेन्ना आमी कासावली पंचायतीन जेन्ना काल गेल्ले थंय एक मिटींग जाली आनी तांच्यांनी जे सरपंच आसा आमचे जुजे मारी फुर्ताडो तांच्यांनी एक क्लियर स्टेटमेंट केल्लो आसा की नवें प्रायमरी हेल्थ सेंटर कासावली वाठारांत बांदलेलें आहा। पूण खंय तरी ते इतलें रेडी आसून सुद्दां ते अजुनी इनोग्रेट करूंक ना। हेल्थ मिनिस्टरान हाजे पयलीं अनावन्स केल्लें की हे जे हेल्थ सेंटर आसा ते ओपन जातले, पूण सद्याक जेन्ना लोकां कडेन खाट्यो अवेलेबल ना, ऑक्सिजन अवेलेबल ना, त्या टायमाचेर हे ओपन करचें अशें जुजे मारी फुर्ताडून एक कुट्टाळीचे आमदार अनिल साल्दानाक हांकां एक अपील केल्ली आहा की जे हॉस्पिटल रेडी आसा इट इज ऑलरेडी रेडी आनी ताका फक्त इनोग्रेशन करपाची देरी आहा, ती इनोग्रेशन फटाफट करचें आनी लोकांक ताजी सवलत घेवपाक मेळची अशी तांच्यांनी मागणी केल्ली आसा। तांच्यांनी हेंय सांगलें आहा जे सद्याक जे कांसावली हेल्थ सेंटर आसा तातूंत भितर लोक टेस्टिंगाकूय वता आनी वॅक्सिनेशनाकूय वता आनी जायते लोक थंय मिक्सअप जावंक शकता। सो खंय तरी कुट्टाळी जे कांसावली एरियान भितर एक स्टेडियम आसा तेंची जे ग्रावंडाचेर दुकान आहा ती वॅक्सिनेशन सेंटर जावची जावं ते जे हॉल आसा ताका एक वॅक्सिनेशन सेंटर करचो ना, मिनी हॉस्पिटल करचें आनी हे जे कुट्टाळीचे आमचे कांसावलीचे हेल्थ सेंटर आसा ते इमिजिएटली ओपन करचें लोकांनी मागणी आसा। एका वटेन हांगा वास्कोन जे जायते मायग्रंट लोक आसा तांच्या मनान एक दुविधा आसा की हांगा एखादी लॉकडावन जावंक शकता, फुडें परिस्थिती कितें जातली। सो जे वास्कोच्यान ट्रेनी वता पटना एक्सप्रेस जावं मागीर जे हावड़ा एक्सप्रेस जावं ताजेर भरपूर गर्दी आसा आनी जे आमी मायग्रंट लेबर पळयता जे कोण बोटीचेर कामाक आले जावं जो डेली वेज वर्कर आसलेले तांची रेल्वे स्टेशनाचेर भरपूर व्हडली गर्दी भरलेली आसा आनी हाका लागून रेल्वे स्टेशनाचेर सुद्दां तांच्यांनी सांगलेलें आसा की गर्दी करपाक जायना, जे ट्रेनीचे जे पॅसेंजर आहा तांकां सेपरेट दवरपाचे तांच्यांनी यत्न चालू केल्ले आहा। खंय तरी लोकांचो जमावडो जावंक जायना असो प्रयत्न सगळ्या वाठारांत चालू आसा। पूण सत्य परिस्थिती ही आसा की खंय तरी गव्हर्मेंटान एक फॅसिलिटी रेडी करची। वास्कोचो आमदार कालू साल्मेदा जो आसा तांच्यांनी एक रेग्युलर डिमांड केल्लें आहा की ऑक्सिजन सप्लाय चालू जावचें जावं जे बेड्स फॅसिलिटी आहा ते अवेलेबल जावचे। खंय तरी लोकांच्या मनान हेंय दुबाव आहा की जायते लोक जे मरता कालचे एका दिसान आमी जरी हिंदू समाजाचे क्रिमोटेरियमाक जरी पळयत 12 लोकांचें मरण जाल्लें आहा, खंय तरी लांकडां शॉर्टेज जाल्ली आहा आनी आयज आमदार वास्कोच्यान अपील करीत आहा की जे लोकांनी खंयची तरी ब्रांचीस उरल्या जावं कितें झाडां उरल्या कितें लांकडां उरल्या ती थंय वचून हिंदू समाजाक डोनेट करचें, कित्याक सद्याक अशी परिस्थिती जाल्या की लोक मरत आहा, लांकडां सुद्दां शॉर्टेज पडटा आनी लोकां कडेन ही विनवणी आहा आमदारांची आनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाची की तुमी घरान रावचो, सेफ रावचें, सुरक्षीत रावचें, भायर सरप ना। आनी खंय तरी आयज जरी आमी सकाळीं पळयत म्युनिसिपालिटीचे जे इन्स्पेक्टर आहा तांच्यांनी सगळ्यांनी अख्ख्या वाठारांत वचून जी नॉन एसेन्शियल दुकानां आहा ती बंद केल्ली आहा आनी सद्याक अशी परिस्थिती आहा की लोकांच्या मनान तरी भंय आसा आनी लोकांनी
जे आपूण जे स्वता वॉर्डांनी लॉकडावन अनावन्स केल्लें आहा त्या लोकांनी तरी घरा बसचो आनी हे स्प्रेड जावचें न्ही अशी लोकांची मागणी आसा. वास्कोची न्ही अपडेट, वास्कोची अपडेट.